टेंशन आमकां सांगलेलें पयलीं दिता म्हणून सांगलें. गेले फावटी मिलियनान सांगलें आमकां 90% तुमचे जाले दिवपाचे, तेन्ना तुमकां हे फावटी आमी दितलेच. अजून कांय जाग ना तेची. आतां फुडें कितें करपाचें आतां आमी कांय समजना. मिलियनाक परतें मेळपाचें वचून काय कितें करपाचें. तर आमकां जागो बी दिता फाल्यां आमी कशें करून कितें करूंक शकतालो. आनी घरां आसा म्हणटा दिता जाल्यार बरें जालें न्हू. कित्याक आमचे सगळ्यां कडेन ते पयशे आहा घरां बांदपाक. आमचे गरीब परिस्थितीन आमी घरां बांदूंक शकनात. कित्याक आमी बरो जॉब करूंकूच ना. खाली सिंपल जॉब केल्यार सेक्युरिटीक वचपाचें आनी असले जॉब करून आमी हांगासर काडटात. टीश येता पळय वर्साच्या वर्सा तेंच्यांनी कितें हें घेवची न्हू आमची जबाबदारी. खंय दिवची जागा. घर बांदपाक पयशे आमकां हय नाल्यार घर तरी दिवचें. घरात दिवपाक घर दिल्यार बरें जालें न्हू. आनी हें ना आमकां मागीर. नाल्यार आमी खंय वयतलीं आतां. पावस येयलो पळय. पावस येयलो वर्साच्या वर्सा नोटीस दिता. आमी खंय वयतली पावसांनी. कशी रावतली आमी. भुरग्याक संवसार इतलो 40-50 वर्सां जाली खंय वयतली आमी. 20 वर्सां जावन गेली आनी कितें सांगपाचें. आमकां घरां दिया मागीर आमी वयतात. नोटीस येयले काय वयता. गव्हर्मेंट न्हू आमकां कांयच हेल्प करिना. आनी आमकां केन्ना गेल्या न्हू ते म्हणटा तुमी घरा अशी बांदल्या तशी बांदल्या अशें सांगतात. मागीर कितें करपाचें आमी. तुमकां खंय रावपाक बी कितें दाखो दिला. आमकां कांयच दिवंक ना. कितें म्हणून सांगता. कितें कांय सांगनात ते म्हणटा तुमच्यार पडटले अशें पडटले तशें पडटले म्हणटा. आनी कितें करतले. कितकी वर्सां जाली तुमी हांगा रावता. आमी आतां खूब वर्सां जालीं. आमचे सनाताचें घर. म्युनिसिपालिटीन ऑलरेडी पेपराचेर नोटीस सर्व केल्ले आहा. म्हाका आतां पर्पज खबर ना कित्याक सर्व करपाचो तो. ते तेंच्या कडेन म्हणटा ते कांय स्टडी ना अबावट हेच्या खातीर लँडस्लायडी खातीर. आनी तेंच्या कडेन रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम ना. सपोज लँडस्लायड फाल्यां जर जालो पावसान धर ते म्हाका तर दिसना की आमी कोण लोक खाली करतले म्हण घरा. कित्याक गव्हर्मेंटान आमकां काय रिहेबिलिटेशन पॅकेज दिवंक ना कांय दिवंक ना. फाल्यां ते म्हणटात बायणां अंडर सी वयतले. बट वॉट इज द रिजन बिहायंड इट. चेअरपर्सनाक खबर ना आनी सीओक खबर ना. दे शूड हॅव बीन सिटींग फॉर द पब्लीक हियरींग वेन सो मच इन्फो वॉज गिवन अबाउट द इम्पॅक्ट ऑफ ड्रेजिंग. हे MPDची कॅपिटल आनी जेन्ना मेंटेनन्स ड्रेजिंग जाता पळय तेन्ना हो लँडस्लायडीचो प्रॉब्लम जाता. आय थिंक द सीओ शूड गो थरो अबाउट द स्टडी. पयलीं म्हणटा हांव हे कंडेम करता जी नोटिसीस धाडलेली आसा ह्या घरांक. आमकां सगळ्यांक खबर आसा ही जी घरां हांगा आसा ही आतांची घरां न्हू. ही पयलींसून पोर्चुगीज टायमा वरसून ही घरां आसा हांगा. आनी ही कितें बाबा न्यू घरां न्हू. आनी ज्या प्रमाणे म्युनिसिपालिटीन हांकां नोटीस धाडलेली आसा आनी ही नोटीसी कितें ह्या फावटीच धाडूं ना. एवरी इयर ही नोटीसीस तांकां धाडटा. आनी ह्या फावटी सुद्दां तांकां नोटीसीस धाडलेली आसा. आनी आमचो सद्या जो चेअरपर्सन आसा दीपक नायना जी नोटीसीस हांगा 35 घरांक धाडलेली आसा एक बिल्डिंगेक धाडलेली आसा. हांव ताका विचारपाक सोदता फक्त नोटीस धाडून हेजें सोल्युशन येवपा ना. हेज्या फाटल्यान आमकां सोल्युशन काडटलो जाल्यार आयज गव्हर्मेंट आसा गव्हर्मेंटा कडसून तांकां खंय तरी रिहेबिलेट करपाची गरज आसा. आनी जर रिहेबिलेट करपाचो हो जर प्लॅन ह्या म्युनिसिपालिटी कडेन ना जाल्यार तेंच्यांनी ही नोटीसीस तांकां धाडपाची न्हू. हे फक्त दाखोवन दिता कितें म्युनिसिपालिटी आपल्या हांगा वयले हात धुवपाक सोदता.